आमकां बोणाचेर आमकां बोण घेवन सरान हें करून आमकां आतां सोडलां आमकां आतां. राती खंय दवरले तुमकां? राती पुलीस स्टेशनार दवरलें आमकां. आनी कितें हांगा मामलेदारान कितें सांगलें आतां? कलेक्टरान सांगलें आतां परत तुमी हे परवरी एरिया तुमी अलाउड करपाक जायना आतां एसएमब्ली संपेपर्यंत. आनी कितें हेल्थाचें कितें प्रॉब्लेम जाल्यार पुलीस परमिशन घेवन तुमी करत जाता. जाल्यार तुमी परवरी भितर सरपाक जायना. परवरी येवपा नाका हांगा. आनी 6 म्हयने पर्यंत तुमी सारकें कायदो कानून मेंटेन करून दवरपाचो. कांय हें करपाक जायना कंडिशन घातला. काल तुमी बॅनर घेवन गेले न्हू, कशें कितें तुमी प्रोटेस्ट करपाक गेल्ले? कितें? आमचो एक तो विशय आशिल्लो बंदराचो, 1.5 वर्स जालो ताका विशय आशिल्लो. आमी हर एक आमच्या आमदारा कडेन गेले, पंचायत म्हूण ग्रामसभे विशय काडलो, आमदारा कडेन गेले, CMA कडेन गेले, WRD मिनिस्टरा कडेन गेले, हर एका कडेन आमी सगळे गेले, RTO पेपर कलेक्ट केले. जेन्ना तो आमकां तो बेकायदेशीर कितें आमकां दिसपाक लागलो तेन्ना तो आमी तो बंदार, आनी तो बंदार म्हळ्यार तो आमकां तो 2-3 मतदारसंघात तो ऑलरेडी आमकां डॅमेज करता. म्हळ्यार भाटां बेसां घरां आनी देवळां बी सगळें डॅमेज करता. हें तांकां आमी सांगलें, हें करून दिलें. तेणी फक्त आमकां कितें त्या लोकांक पिवपा म्हणून सांगून आमचे कडेन हें केलें. पूण जेन्ना आमी तेची म्हायती काडी तो लोकांक पिवपा न्हू खंयचे तरी फॅक्टरीन कितें तरी व्हरपाचें म्हणून हें क्लियर जालेलें ना कळ्ळें न्ही. ताका लागून तो आमी तो आमकां बंदार नाका. आनी तो थोडें इफेक्टेड आसा. पावसा बी ते व्हर जाल्यार आतां आमची उदक सगळी देवस्थानां वाळवण तें आमचें कितें कितें आसा तें सगळें तिनूय मतदार म्हळ्यार सांगे धरून ते सावड्डे पर्यंत हांगा संगमपूर आसा तें बुडोवन उरता किंवां अशी परिस्थिती आसा ती तांकां आमी सांगलें केले कडेन न्ही. तरी आसून ते जबरदस्तीन हेजेर ते आमचे बंदार आमचे लादूंक सोदतात. ताका लागून तिनूय मतदार लोकांचे ताका विरोध केला आनी आमी नाका म्हणून सांगलें. तरी आसतना तें थंयसर काम तें चालू केलें आनी आयकना आमकां लास्ट आमकां कितें नाइलाजान आमकां आनी एक्चुली CMAन बी कितें म्हणलें, तुमी आंदोलनां बसल्यार तुमचे प्रश्न सॉल्व जावचे ना, मोर्चा काडल्यार तुमचे प्रश्न सॉल्व जावचे ना, आनी खंय बंगल्याचे मोर्चा घेवन गेल्यार तुमचो प्रश्न सॉल्व जाता. तुमकां जे जागी आसात, तुमचे प्रश्न मांडपाचे जागी आसात, त्या जाग्यार तुमी प्रश्न मांड. म्हणल्यार आमकां आनी खंयचो जागो मेळटलो? आमी विधानसभे अधिवेशन चालू आसा, विधानसभे गेले आनी तो आमचो प्रश्न आमचो आमी आवाज थंय काडलो, आमी आनी दाखयलें. कळ्ळें न्हू इतलें. ताका लागून तुमी विधानसभेत गेले खंय दिना म्हणून? हय ताका लागून तेणी CMAनूच म्हणलें फाटीं स्टेटमेंट काडले करता. तुमी रस्त्यार बसून तुमी आंदोलन केलें म्हणून कांय ना, उपोशण केलें तुमी कांय जावपाना, हें ना. तुमी कायदेशीर खंय तरी जी हेजे आसा कायद्याची जी सरकारी हें आसा थंय येवन तुमचो तो प्रश्न मांडपाचो. म्हण लास्टार हे तर कोण CMच आमकां रिस्पॉन्स दिना. CMA फुडें प्रश्न मांडलो, CMAन आमकां कांय तेजेर रिस्पॉन्स दिना, कांय सांगना. आमदारान कांय सांगना, पंचायत मेंबर्सांनी आमकां कांय सांगना, WRD मिनिस्टरान आमकां कांय सांगना. लास्टाक मागीर आमी लोकांनी वचपाक कोणा फुडें हे जनतेन कोणा फुडें कायदो मागपाक वचपाचो. तेन्ना तुमी आमकां फुड्यांक घेवपाक तयार गेले जाल्यार बी आमकां हें करना. तेन्ना आमकां नाइलाजान ही स्टेप घेवची पडली. आनी त्या CMA म्हणटा त्या प्रमाणे लास्टाक मागीर आमी अधिवेशनां चालू आसतना थंय भितर वचून आमचो विशय उलोवचो पडलो आनी मांडचो पडलो, हें करचें पडलो, आवाज करचो पडलो. मुंबई सुभाष शिरोडकर काल जो स्टेटमेंट दिला तो कंप्लीट फॉल्स आसा. तेणी सांगलां की आमकां प्रेजेंटेशन दाखयलां, कितें दाखयलां हें दाखयलां. हांव ताका आव्हान करता, तेणी खंय आमकां प्रेजेंटेशन दाखयलां, तेजे कडेन मिनिट्स आसा, कितें ऑफिशियल कितें रिकॉर्ड आसा तेणी दाखोवचें लोकांक आमकां. कित्याक बेश्टें लोकांक फोटिंगपण करून फायदो ना. तेणे कोणा दाखयलां प्रेजेंटेशन? तशेंच आमदारान स्टेटमेंट दिला की प्रेजेंटेशन दाखयलां म्हणून. तेणे कोणा प्रेजेंटेशन दाखयलां म्हणटा न्हू, तेणी दाखोवचें केन्ना दाखयलां, खंयच्या दिसा दाखयलां, खंयच्या वर्सा दाखयलां. कित्याक हे जो विशय आसा तो 2 वर्सां जालो चालू आसा. आमी एवरी टायम तेंचे कडेन सांगताले प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन करून. पूण टील डेट तेणें आजून पर्यंत कोणा प्रेजेंटेशन दाखयलां. आनी तेंचे कडेन कितें आसा प्रेजेंटेशन जाल्यार तेणें अवश्य मुखार येवचें. आमी तांकां आव्हान करता की तेंचे आमकां लोकांक दाखोवचें म्हणून. कायदे दुरुस्त करपाक आतां जे कितें लोकशाही प्रमाणे जे घडटा ते विधानसभेक मांडून लोकांच्या हिताक ना जाल्यार ते कायदे दुरुस्त करपाक जाय. आतां आमचे मिराबागचे गांवचे म्हाजे मित्र आपा उपेंद्र, सागर, उमेश खरे कापसतात. हांव म्हणना ते 40 आमदाराचो इगो हट करपाक गेलो ना थंय. त्या 3 मतदारसंघाक जे फुडें हो बंदारो जावन पावसात जे दुश्परिणाम जातले तेजेर आवाज उठोवपाक गेल्ले. तेंचे इंटेन्शन नासुल्लें कितें थंय वचोन आमदाराक या मुख्यमंत्र्याक या मंत्र्याक इन्सल्ट करपाचो इंटेन्शन नासुल्लें. ते फक्त आपलो अधिकार मागपाक गेल्ले. 25 दीस जाले, आज 27 दीस जाले. सरकार ह्या मुद्द्याचेर ठाम निर्णय घेना म्हणून तांकां नाइलाजान असेंब्ली येवची पडलें. आमी असेंब्ली कायदो
हाती घेवपाक आयला ना खरेंच हांव सॅल्यूट करता मिराबाग गांवच्या लोकांक आनी गोंयच्या सगळ्या गांवच्या जनतेक आमकां सपोर्ट केलो आनी आयज आमचे हिरो आयज सही सलामत परतून आमी घरा वता पूण हो आमचो जे आंदोलन आसा हे चालूच रावतले जो पर्यंत हो बंधारो स्क्रॅप जायना सरकारान दाखोवचे पडटले हे बंधाऱ्याचे सायड इफेक्ट कितले ना ते हे सांगतात आतां उपेंद्रान म्हटलं अशें सायड इफेक्ट ना प्रत्यक्षात येवन सायडीर पळया सायड इफेक्ट कितले आसा ते आनी डेफिनेटली हो लढो आमी फुडें चालूच दवरतले स्थानिक होच आमदार अजून कॉन्टॅक्ट तीच आमकां हें जाल्या तेच आमचे विघ्न संतोशी म्हणटा तो त्यांनी समज कॉन्टॅक्ट केले बाबा हेजेर तोडगो काडटा फुडें व्हरता सरकारा कडेन मानता जाल्यार हो विशय आमी असेंब्लीक आमचे भाव पावना आसुरले सारकें ते 25 दीस आमी 25 सांग दीस तूं. बसलेले आमी 25 दिसाचे. एक दीस पासून तो आयलो ना ना बाबा केन्ना डिस्कशन पसून करपाक येयला Rolling ना डिस्कशन म्हूण करपाक येवपाक जाय आशिल्लें म्हणून आमकां हो स्टेप घेवपाक पडलो आमगे मजबुरी जाली सीएम सोडून दी म्हणजे आमदार कोण येवपाक जाय न्हू कोण येयला एकटोय कोण गव्हर्मेंटाचेर येयला काल तुमकां थोडेशे पोस्ट व्हायरल करताले की टेररिस्ट कशे तुम्ही म्हणून एके तरेचे तयार जाता म्हणून तो कसो पळयता तुम्ही कारण तुमकां ते सांगते जे पळय कितें आसा सीएमान ते टेररिस्ट म्हणले न्ही आतां हांव एक सांगपाक सोदतां आज गोंयाचे सरकारांचे लोक हिता विरोधीचे प्रोजेक्ट हाडले आनी गोंयभर आतां ते लोक सगळे उठले कडेन आसा हसनोड म्हूण चिमल म्हूण अशें कितले तरी सगळे गोंयभर आतां चळवळी चालू जाल्यात आतां हांव विचारूंक शकता हे सगळे टेररिस्टच कित्याक हेच लोकांचो पार्ट तेच त्या आंदोलनाचोच पार्ट तेच विशय घेवन गेले आमी आनी तेय बी लोक तेच लोकहिता विरोधीच्या प्रोजेक्टात तोच आवाज करता म्हणजे तुमची लोकहिता विरोधी तुमी प्रोजेक्ट हाडटले आनी आमी जर आवाज केले जाल्यार आमी टेररिस्ट जाले हे आतां म्हळ्यार गोंयभरात जे आवाज करता ते गोंयभर लोक आतां टेररिस्ट असो तेजो अर्थ जालो आतां आतां रिलीज केल्ले आसा पूण खूब उशीर केला आमी आतांच सांगलो विधानसभा जी आसा ती कायदे दुरुस्त करपाक कोर्ट जो आसा हे कायदे सारके आसा हे चेक करपाक ते विधानसभेक आमी जे 25 दीस आंदोलनाक जे मिराबागाक बशिल्ले ते 25 दिसांत सरकारान वास्तूच केली ना म्हणून आमचे भाव आपा उपेंद्र सागर उमेश हे ह्या बंधाऱ्याच्या विशया खातीर असेंब्लीक गेल्ले आनी थंय तांकां सभापतीन अरेस्ट केले आनी परवरी पुलीस स्टेशनाक घाले आनी आतां आमकां म्हापसा कलेक्टर हेणी आमकां रिलीज केल्ले आसा डेप्युटी कलेक्टर हय डेप्युटी कलेक्टर तेन्ना हो विशय जो आसा हो 3 मतदारसंघाचा हो जो बंधारो जो आसा हो बंधारो फाटली 2 वर्सां जाली हो बंधारो नाका आनी ह्या बंधाऱ्याचो सायड इफेक्ट ह्या 3 मतदारसंघात कसो आसा हे सरकारा कडेन परतून मिराबागचे गांवची जनता हे फॉलोअप करता पंचायती विशय मांडले ग्रामसभेक विशय मांडले आमदारा कडेन विशय मांडले जो सावड्डे मतदारसंघाचो लोकप्रतिनिधी आसा तेजे कडेन विशय मांडले पूण कोणी हेजेर उपाय काडनासतना अकस्मात थंय येवन बंधाऱ्याचें काम स्टार्ट केलें आनी बंधाऱ्याचें काम स्टार्ट करतरे WRD एका डिपार्टमेंटाक गांवच्या ग्रामस्थांनी विचारलें बाबा हेजो डिटेल प्रोजेक्ट आमकां दाखय हे कितें करता तुमी तेणी तेजेर उत्तर दिवपाक टाळाटाळ केली म्हणून आयज हो विशय असेंब्लीक पावलो आमचें इंटेन्शन नासुल्लें असेंब्ली डिस्टर्ब करपाचें पूण नाइलाज जालो नाइलाजान आयज आमचे मिराबागचे भाव माझे मित्र असेंब्लीक पावले आनी आयज ही म्हणजे खरेंच म्हाका अभिमान दिसता ही तळमळ पळोवन सरकारान अजुनूय विचार करचो जागे जावचे
आणि जो डिमांड आसा मिराबाग गांवचो तो डिमांड आयकतो पब्लीक हियरींग येवचें हे खातीर बेगींतल्या बेगीन मिराबाग गांवाक आनी हो विशय जो आसा भाऊ तुम्ही सांगा म्हाका तुम्ही आता काल 4 जाण असेंब्लीत गेले असेंब्लीत तुमकां कित्याक वयचे पडले बाईन सांगले कडेन आसा हो 1.5-2 वर्साचो विशय आसा आनी तो आतां तेजेर फाटपुरा करीत आसा जेन्ना हो स्टार्ट जावपाक येयलो तेन्ना म्हाका तेजो फाटपुरा करीत आसा लास्टाक तेजे पयलीं आमी डब्ल्यूआरची म्हायती केली हें केली तें तेन्ना आमकां समजून चुकलें की हो भंडारो कसो आमकां 3 मतदारसंघाक सांगे सावर्डे आनी कुर्तडे 3 मतदारसंघाचे किनारपट्टीचे जे गांव आसात भाटां बेसां आसा देवस्थानां न्हंयचेडे आसा घरादार आसा ती कशी बुडटली बुडोवन उरतली कायम सरी बुडोवन उरतली हें आमकां तेजेर म्हायती काडल्यानंतर समजून चुकलें तेन्ना आमी सरकारा कडेन तर आमी नाका म्हणून आमी आमच्या आमदारा फुडें गेले सावडेच्या आमदारा फुडें गेले इवन आमचे निलेश काब्राला फुडें तेजे कानार घातले सुभाष फळदेसाय तेज्या कानार घातले WRD मिनिस्टर तेकाय बी सांगले बाबा ह्याचो ह्या बंदराचो कसो इफेक्ट जाला तुमी ते बाले नंतर कशें उदक तें हें जातलें ते डिटेल्स तांकां सांगले तेन्ना तेणी हे फावटी WRD मिनिस्टराक खोटें आश्वासन दिलें की तशें तुमकां सांगलें नाका म्हणून सांगलें आनी मागीर तो 1 वर्सान परत आतां स्टेप स्टार्ट केलो मागीर परत आमी ताका रिक्वेस्ट केलें तें हें कर तें कर लास्टाक काम स्टार्ट करता तें आमी मागीर बंद केलें आनी आमी तेचेर ठाम रावले ते कायदेशीर रिटर्न दिले जाल्यार आमी हें करपाना कांयच हें करना आनी दुसरें जे आमी तांकां सांगपाक सोदताले ते कोणूच आमचे लोकप्रतिनिधी येवपाक आमचे फुडें येयले कॉन्ट्रेक्टाक येयले ना आमचो आमदार येयलो काय ना आमी सीएमा सांगलें सगळ्यांक सांगलें तिनूय मतदारसंघ आमदाराक सांगलें सीएमा सांगलें WRD मिनिस्टराक सांगलें तेणी आमचेर कानाडोळे केले कांयच आमकां रिस्पॉन्स दिना कांयच आमचें आयकून घेतलें ना तेन्ना आमी नाइलाजान आमकां हो विधानसभेक प्रश्न घेवन पडलो आनी आमकां मागीर ती बी याद जाली सीएमान कितें म्हणलेलें तुमी रस्त्यार बसून चळवळ रस्त्यान मोर्चा काडी चळवळ केले उपोशण बसून हें केलें जाल्यार तुमकां न्याय मेळपाना आनी तो न्यायाचो जागो न्ही हें जेन्ना तेन्ना जालें मागीर आमकां तातल्यार पटलें बरोबर आसा मागीर आमी तो न्यायाचो जागो सोदून काडलो म्हणजे ती विधानसभा सगळे गरिबां न्याय निवाडे करपी जागो सगळें हें करता ती विधानसभा लास्टाक मागीर आमी आमची सहकारी आमी सगळे वचून थंय मागीर तो हो विशय मागीर आमी थंय ह्या विशयाचेर मागीर थंय आमी आवाज केलो जाल्यार मागीर तेजेर आमकां सीएमान तेजेर सीएमान आमकां एक अतिरिकी म्हणून आमचेर एक लेबल मारलो आमचेर अतिरिकी म्हणून आतां हांव सांगूंक सोदतां आमी जे अतिरिकी म्हणटा जाल्यार आज गोंयभर जे तुमी जे सरकारान लोक हिता विरुद्धचे प्रोजेक्ट आतां गोंयभर तेजेर आतां चळवळ जाले कारण शिमला म्हूण अस्नोड म्हूण कितलेच गोंयभर आसा तुमकां बी खबर आसा आतां म्हाका सांगात हेय बी आतां टॅररिस्ट जाले आमी बी त्याचोच भाग न्ही हे चळवळीचोच आमी एक भाग आसा जाल्यार आमी टॅररिस्ट जाले ऑटोमॅटिक तेय गोंयकार जे आमची गोंयकार आतां चळवळ करतात तेय टॅररिस्ट जाले हेजेर तुमी विचार करात आनी तुमी जो काल आतां तुमकां आमचे ते सांगतले तुमी जे आतां स्टेटमेंट हे काडले काल आतां आमचे गांवकारांक म्हणल्यार आपल्या सगळ्या म्हायती आसा ते प्रोजेक्ट आपल्या सगळी म्हायती आपल्याक चड खबर आसा तेन्ना सुभाष शिरोडकरान जें बी सांगलां हे जनते खातीर खंयचे उदक म्हणून हांव तेच्याच मतदारसंघात ते शिरोडेचे लोक आसा तांकां हांव सांगूंक सोदतां की हो तुमकां खोटें आश्वासन दिता हें कोणाकच उदक पिवपा न्हू कोणाकच न्हू तेजी वेगळे तर कितें तरी हेतू आसा खंयचे तरी एक कंपनीचेर येवपाचें आसा खंयची तरी मोठी कंपनी येवपाची आसा आनी खंय तरी हे मोठी फॅक्टरीनी हें उदक व्हरपाचें हें उदक कोणाकच पिवपाक म्हण इल्ली बसून हें उदक पिवपाचें न्हू कित्याक जे 50 ml जर तूं उदक पिवपा लोकांक म्हणटा जाय तें उदक तूं खंय साठोवन दवरतलो तें तितले कॅपेसिटीचे तुवें प्लांट खंय बांदला आनी तुजी कितें तेजेर तुजें जेन्ना आमी RTI मागले तेजेर तेजी पेपरच ना कांय ना तूं हे आतां एसेंब्लीक खंयची बेजीचेर हेजे तूं उलयता स्टेटमेंट केला सुभाष WRD मिनिस्टरान की तुमकां सगळें एक्सप्लेन केला म्हणटा इंजिनियर तुमकां केला हेजे पयलीं हय सुभाष शिरोडकर आसूं गणेश गांवकर भाऊ आसूं MLA तशेंच CM आनी कोणाकच खंयचेच कोणाकच विश्वासाक घेतले ना आजून पर्यंत कित्याक हो प्रोजेक्ट 2 वर्सां पयलींचो 2 वर्सां पयलीं आमी हांकां सांगताले रिक्वेस्ट करताले प्रोजेक्ट लोकांक विश्वासाक घे आनी काम करा म्हणून पूण हे कितें केलें एक कडेन चालू केलें थंय स्टॉप केलें थंय बंद दुसरे कडेन चालू केलें दुसरे कडेन स्टॉप केलें तिसरे कडेन चालू केलें दुसरे कडेन स्टॉप केले कडेन आसा हो खंयच्या वरच्यान लिगल असोच ना आनी तेणी केन्नाच आयज टील डेट आयज बरें कोणाचें प्रेजरेशन दाखयलां तेणी सपोज खरेंच दाखयलां कित्याक तेणी काल एसेंब्ली स्टेटमेंट दिला की दाखय म्हणून आमी अजाप जाले की बाबा कोण खरें उलयता कितें रायट उलयता काय म्हणून कित्याक तेणी आयज बरें कोणाकूच दाखयना प्रेजेंटेशन
आणि ते खंयची तोंडान सांगता की प्रेझेंटेशन दाखयलें म्हणून कोण 10 जाणां घेवन गेलो कोण 20 जाणां घेवन गेले ते कितें पावणे काडटाले 10 जाणां 20 जाणां घेवन आखी 8 गांव लागता हेका बंधाऱ्या रिलेटेड आसा जाल्यार तुमी सगळ्यांक विश्वासान घेवन दाखोवपाक जाय आशिल्लें तुम्ही इलिगल तुमी दाखया मिनीट तुमचे कडेन आसा तो नोट केल्या तो ऑफिशियल कितें आसा तुमी हे केले कडेन प्रेझेंटेशन दाखयले कडेन बेश्टेच कित्याक कसले स्टेटमेंट दिवप आमी कितें बेकार बोल्ल्यात 25 दीस लोकांक सगळे बायल भुरग्यां सगळ्यांक घेवन जाणटे बसले कडेन आसा आमची बेश्टेच बसले कडेन टायमपास म्हणून तुमी समज हे प्रेझेंटेशन दाखयल्लें पयलीं तुमी जेन्ना रिक्वेस्ट करताले तेन्ना तुमी दाखयलें जाल्यार आयज आमची पाळी येनाशिल्ली हितून येवपाक विधानसभेक येवपाक 25 दीस जाले आमदार खंय आशिल्लो आयज तो थंय स्टेटमेंट दिता विधानसभेक की आपण सगळ्या विश्वासान घेतला हे घेतला ते तूं थंय येवन सांगालो आमचे कडेन डिस्कस कर आशिल्लो एकदा तरी येयला आमदार एकदा किंवा सुद्दां आता तरी येयला. कॉन्टॅक्ट तुमकां काल केला अजून पर्यंत कॉन्टॅक्ट केलं ना अजून पर्यंत बाबा तुम्ही कित्याक येयल्ले कशें येयले कितें आसते बसून उलोवया कितें हें करया म्हणजे अजून पर्यंत ताणें सांगलें ना आमकां वयल्यान आमकां म्हणटा सीएम म्हणटा आमी टेररिस्ट म्हणून आमकां म्हणना तेणी आख्खे सावड्डेचे जितले लोक आसात सगळ्यांक तेंचे सगळ्यांक आमचे फाटल्यान कोण आसा तेंक सगळ्यांक तेणें तेजेर हें केले कडेन आसा टेररिस्ट म्हणून स्टॅम्प लायले कडेन आसा हो सगळ्यांचो अपमान जाले कडेन आसा हो सीएमाचो जो आमी स्टेटमेंट आसा तेचो निशेध करतात काल तुमचे काही म्हाका दिसता लोकांनी थंयसर स्टेटमेंट केले की आमी बीजेपी कधी पावले आमी बीजेपीच्यान आमकां टेररिस्ट म्हणटा म्हणून मडगांव सो हो स्टेटमेंट कसो पळयता हय सारकें आतां 3 मतदारसंघ आसा थंय सुभाष आमचो सावड्डेचा आसा मतदारसंघ गणेश भाऊलो दुसरो आसा काब्राल सरालो तिसरो आसा सुभाष फळदेसायलो हे 3 मतदारसंघ बीजेपीचे आसा आनी आमी स्वता तेजे कार्यकर्ते आसा आमी ओपन काम केले कडेन बीजेपीचे पूण आयज खरी थंय दिसता आमकां तुमच्या कार्य बीजेपीच्याकूच ते आतां टेररिस्ट हय आतां आमकांच ते टेररिस्ट म्हणपाक लागले हें अशें कशें हो सामको एक अन्याय सो दिसता आमकां खरेंच काल शॉक जाले सीएम हो स्टेटमेंट आयकून आमी थंय काम केले कडेन बुथांनी काम केले कडेन बीजेपी म्हणून आमी ते आपयली पळय लोकां भशेन आमी केलें ना केन्ना सो तुमी आमकां आमगे समज न्याय दिवपाक शकना जाल्यार आमी कित्याक रावचें फाल्यां बीजेपी म्हणपाक आयज लज दिसपाक लागलें आमकां काल सीएम सान डायरेक्ट सामको एरेस्ट डे म्हणपाक तेका कित्याक इतली गरज आशिल्ली म्हणपाची आमी कितें गन घेवन येयल्ले थंय काय कितें बॉम्ब घेवन येयल्ले आमी फक्त आमगे जो इशू आसा तो मांडपाक येयल्लो आमी कोण थंय हट केला पब्लीक प्रॉपर्टी डॅमेज केला कांयच केलें ना तर स्पिकरान कितें म्हणूंक ना कारण ही द हेड ऑफ द असेंब्ली सीएम म्हणटा अरेस्ट करो स्टेटमेंट कसो पळयता तुमी तेच म्हणटा न्ही तो अरेस्ट करपाक आमी केलें कितें आमी टेररिस्ट आमी कितें गन घेवन येयल्या कितें बॉम्ब घेवन येयल्या एसेंब्लीक आमी फक्त जे आमगेलें आशिल्लें ते पिसफुली ते मांडपाक आयिल्ले तितून सगळ्यांक रायट आसा तुमी सपोज आमचे हांगा येयना गांवांक जाल्यार आमकां लास्ट येवपाक पडना 25 दीस थंय बसल्या एक दिसा बसोन येयले ना आमी आयज बसले काल बसले आनी आयज येयले अशें ना 25 दीस आमी रावले सगळ्यांक गव्हर्मेंट कोणी ऑथॉरिटी येतली आमकां समजयतले सांगतले एटलिस्ट डिस्कशन करतले म्हणून पूण कोणूच येयले ना म्हणून लास्ट आमकां हो डिसिजन घेवपाक पडलो इतलेंच दीपक बाबाचो सपोर्ट कितलो मेळ्ळा बाबतींत टोटल कारण कालच्यान आमी पळयता की तो माझो सपोर्ट 2000 हांव सदांच आसा सावड्डे जल्माक आयलो आनी सावड्डेच मरतलो आतां विशय कितें आहा आमचो सपोर्ट या मिराबागचो आमकां सपोर्ट तसो न्ही हे विशय हो विशय आसा 3 मतदारसंघाचे अस्तित्व जुवारी रिव्हराची ही लायफलायन आमच्या 3 मतदारसंघाची ही लायफलायन जुवारी रिव्हर जे डिस्टन्स आसा जे खामामळ पुश मारू देवस्थान कुडतरे खामामळ मिराबाग राखण देवाचें देवस्थान आणि गणपती विसर्जन स्थळ त्याबरोबर तारीपांडेर सांग्यार संगमपूर देवस्थान हेजो सरकारान विचार केला काय सदांच म्हणटा हिंदू तू खत्रे में है खंय न्हिदल्या अरे ह्या देवस्थाना विचार करा हे आमचे राखणदेव हेंचेर विचार करा ही परंपरा जी आसा ह्यो इतिहास आसा हे तुमकां समज खबर ना त्या जाग्यार येवन पळया WRD ऑफिसर धाडा न्हिदल्या जाल्यार हे सगळ्यांक खबर आसा पूण तांकां दिसता पयशे हेचे फाटल्यान पर्संटेज ही पर्संटेज कितली मेळटली आनी कितली हांकां मेळटली ह्या विशयाचेर हे जो आमकां आंदोलन करपाक सरकारान भाग पडिल्लो आसा आनी आमकां मुद्दाम म्हणून आंदोलन करपाक लायता आनी मुद्दाम म्हणून कायदो हाती घेवपाक लायता हांव अजुनूय सांगता अंत पळोवं नाका खरेंच एक मिराबाग गांवच्या महिलांनी मिराबाग गांवच्या जाणकारांनी तरणाट्या भुरग्यांनी एक क्रांती घडिल्ली आसा हे 3 मतदारसंघाची जुवारी रिव्हराची ही लायफलायन आमच्या सगळ्यांची जिवनाची ती वाचोवपा खातीर आयज हे फुडें सरलेले आसा अंत पळोवं नाका आनी आमकां परतून कायदो हाती घेवपाक लावनाका हे फुडें प्रकारान हे फुडें खूब
गंभीर जातले आणि गंभीर रूप जातले मागीर आमकां देशद्रोही म्हणनाका परतोन तेन्ना आपण सांगला उपेंद्रान सांगला सागर खरेंच एक हुशार व्यक्तिमत्व हांव पळयता सागरा बरोबर आता फाटले 25 दीस हांव भोंवता बाकीचे पयलींच्यान म्हाजो फ्रेंड पूण हुशार व्यक्तिमत्व शांत स्वभाव तो पूण जे विचार आसा लोकांच्या हिता खातीर जे विचार आसा तेच करतलो उमेश बाब तो खरेंच धैर्य लास्ट एकूच जाता काल तुम्ही डिटेन केले सो तुम्ही आता हेजे फुडें भिवन फाटी बी रावतले ना 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 फाटी रावपाना जो पर्यंत आमकां रिटर्न स्क्रॅप लेटर मेळना Yes. ते पर्यंत आमी कोण फाटी करची ना Done. आनी हे आमच्या धरणां ते पर्यंत चालूच उरतले आता तुमचं खंयचे एरिया पर्यंत भोंवपाक अलर्ट नाम सांगला सध्या तुमकां आता आमकां जे पर्वरी पोलीस स्टेशन आसा आनी असेंब्ली या 500 मीटर तितले आमकां जो पर्यंत असेंब्ली स्ट्रिक्ट आसा चालू आसा, तो पर्यंत आणि आता लोक तुमचे खंय मडगावचे आता बाकीचे आता आमच्या मिराबाग थंय बसले कडेन आंदोलन आयज आमचो 26 दीस आमचे सगळे थंय महिला सगळे बसले कडेन आसा आता तुम्ही थिंगा वयतले हय आमी थंय वयतले जॉईन जातले तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.